शिरोडा मतदारसंघाचो आदलो भाजपाचो आमदार तशेंच आदलो मंत्री महादेव नायकान भाजपांतल्यान भायर सरून काँग्रेस पक्षांत वचपाचो निर्णय घेतला। बेरेस्तारा काँग्रेसीच्या वांगड्यांची महादेव नायका बरोबर बसका जाली। तातूंत तांकां काँग्रेसीन येवपाची विनवणी केली। त्या प्रमाण महादेव नायकाचो निर्णय जाला। चड करून आयतारा महादेव नायक काँग्रेसीन प्रवेश करपाची शक्यता आसा। काँग्रेस पक्षाच्या वांगड्यांची महादेव नायका बरोबर बसका जाल्ल्याची म्हायती दिवपी पोस्ट काँग्रेसीचो अध्यक्ष गिरीश चोडणकारान ट्विटराचेर घातल्या। विधानसभेची वेंचणूक हरल्या उपरांत ताच्या विरोधांत आशिल्लो सुभाष शिरोडकाराक भाजपांत प्रवेश दिल्ल्यान महादेव नायक बेजार आशिल्लो। बेगीनच महादेव नायक आतां काँग्रेसींत प्रवेश करतलो अशें स्वता महादेव नायकान जाहीर केलां। आतां हांव जॉइन जातात म्हणटकीर साहजिकच आसा की हांवें काम करपाक जाय। पयलीं कशें जालें, पयलीं जेन्ना 2007 म्हाका तिकेट मेळ्ळी तेन्ना BJPक 6,000 बीन मतांची पडटाली, पूण म्हाका तिकेट दिले उपरांत ती 9,900 पावली। मागीर दुसऱ्या इलेक्शनाक 12,500 जाली। पयलो युती तुटली आनी ताका लागून MG पार्टीक अशी आकर्शक अशी मतां मेळ्ळी। तुमच्या मतान काँग्रेसीचे कितले हांगासर वोट्स आसतले तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन? काँग्रेसीचे साधारणतः सारखे हाजे वोट म्हणटे 7,000 वोट आसतले। 7,000? आणि त्या भायर तुमचे पर्सनल? माझे पर्सनल वोट आसा। हे सगळे काँग्रेसी लोक तुमचे रावतले? माझे वोट रावतले म्हणजे काँग्रेसी बरोबर रावतले।